आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आहाज राजाची खबर आयकली। आहाज राजा इस्रायलाचो एकटो राजा आसलो आनी देवान आहाजाक म्हणलें, तूं माग म्हजे लागीं आनी हांव तुका दितां। हांव देवाची परिक्षा कित्याक करूं म्हणून ताणें म्हणलें, हांव मागचो ना। तेन्ना इसायास प्रवादा कडल्यान देव ताका सांगता, एकटी आंकवार चली वा तरणाटी बायल अशें भाशांतर आसा, गर्भेस्त जाताली। आतां जें कितें इसायास प्रवाद्यान सांगलें तें कोणा विशीं सांगलें जायत बायबलाचे जाणकार म्हणटात दोगांक तें लागू जाता। पयलें आहाजाक जायत्यो पत्नी आसल्यो, त्या काळाची पद्दत तशी, आनी तांतली कोण तरी एकटी ताची तरणाटी अस्तुरी गर्भेस्त जातली। आनी दुसरें हें लागता आंकवार मारयेक, कित्याक माथेवाच्या वांजेलांत आतां आमी आयकलें, देवदूत येवन मारयेक सांगता, तूं देवाची आवय जातली। आनी मारयेचें काजार जुजे कडेन जावंक नासलें, फकत उतर मात जाल्लें, आनी जुजे आपल्या घरांत रावतालो आनी मारया आपल्या घरांत रावताली। म्हणजे इसायास प्रवाद्यान जें कितें सांगलें तें मारये थंय पूर्ण जालें। आनी जेन्ना दूत येवन मारयेक ही खबर दिता, ती संतोशान उल्हासान भरना, ती भियेता, आपली आडकळ मुखार हाडटा। मागीर दुतान तिका सांगतच तिका थोडें भोव समजलें आसतलें, कित्याक तिका शिकप नासलें। खेडेगांवांतली ल्हान गांवांतली चली, गरीब घराण्यांतली, तिणें देवाच्या उतराक मान दिलो। आतां कितें सायबिणीक तेन्ना सगळें समजलें अशें आमच्यान म्हणूंक जायना, पूण तिणें म्हणलें वय, आनी तिणें वय म्हणलें फकत एक पावटी न्हय, दर पावटी तिका देवाची खुशी मानून घेवची पडटाली, आनी तिणें ती मानून घेतली। आनी ती म्हणटा, हांव देवाची चाकर्ण। चाकर्ण म्हणजे कोण? घरांत सादें वावर करपी अस्तुरी, इतली ती खालती जाता। ही आमकां एक देख। जायते फावटी आमी गर्वान भरता विविध कारणाक लागून। आनी बायबलान कितलेशेच कडेन बरयल्लें आसा, कोण गर्विश्ठ आसात, कोण आपणाक व्हड म्हूण समजतात, तांकां देव सकयल उडयतलो, आनी कोण आपणाक खालती करून घेतात, तांकां देव उंच उबारतलो। आनी हेंच मारये सवें घडलें। तर आज आमी परत्यान आमी सदांच खालत्या काळजाची, खालत्या मनाची मनशां जावंक आनी सदांच खालतीकायेन आमी जियोंक देवाची कृपा, ताचो आदार मागुया।